Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओशें घडलें. एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कळीत जालें. आब्रामा, भियो नाका. हांव तुजो धाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. उपरांत आब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच संसद दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ओशें ताच्या कानार सादलें. तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार तीं सगळीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी संसद जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें, हांव तो सर्वेस्पर, ह्या देसाचो दायजी तुका करूंक कालदेयांतल्या उर नोगरांतल्यान तुका भायर काडला तो. आब्रामान परतीपाळ केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चिताळ, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यांत दवरलीं. पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावंक तांचेर गीत देंवून आयलें. पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें. आतां दीस पडटां पडटां आब्रामाक बरीच जेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुवोरतें आंकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलोल्या जनावरांच्या दोनूय अर्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक करार केलो, अशें म्हणून, हो देस इजिप्ताचे नदी तावन ते युफ्रातीस हे व्हडले नदी पर्यंत तुजे संस्थेक हांव दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणांत ताचें नांव परगोट करात. परजा मदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता धुवानो.
ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पोराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. होजार पिणकाक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पोराक सोदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पोराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गार. सो मी म्हणटा, मुजे सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावता. जो मुजे सोबें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्यांचें रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांडगे ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरींच्यो कोणें दाखो काडल्या जायत आनी सोरांट्यांची कोणें आंजिरां काडल्याशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडांच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडांच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिनान तसलें झाड कातरतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. देखून तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडतल्यात. माथ्यू 7:20. नियाळाक आधार. बरीं फळां खावंक आमकां बरीं लागतात. आमच्या जिवाकूय बरें दिसता. बऱ्या झाडांतल्यान बरीं फळां उत्पन्न जातात म्हूण आमी भेस बरीं जाणात. वायट झाड बरें फळ दिवंक शकना हाची जाणविकाय आमकां आसा. आयज जेजू शुभ वर्तमानांत कोरण्यो पळोवन आमी खरो ओ फोटकिरो प्रवादी तें आमी पारखूंक शिकतल्यात म्हूण सांगून दिता. आमी सगळ्या वेळार आमचे काथोलीक पवित्र सभेंत जागृत रावंक मागता. ना तर आमी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांची फळां समजूंक पावची नात हें समजायता. हालींच हांव एका फिरगोजेच्या रेतिरांत भाग घेताना प्रवचन करपी भाव पोरचेक सांगतालो. दोग फोटकिरे प्रवादी आमच्या दारांत पावून सोरले आनी 2 ओळी पवित्र पुस्तकांतल्यो सांगून म्हजे आवयक घुस्पायली. उपरांत आमचो कुटुंब काथोलीक धर्मांतलो भायर सरलो अशें तो उद्गारलो. वांकडी शिकोवण आपणायल्या त्या धर्मांतली आपल्या कुटुंबाक काथोलीक धर्मांत हाडूंक ह्या भावाक 5 वर्सां लागलीं. हो भाव आयज नेटान सायबीण मायेची तोखणाय करता आनी त्रिएका देवाक पोरगोडटा. पयल्या वाचपांत देव अब्रामाक आपयता आनी पाटी फुडें पळयनासतना देवाच्या उतराक पाळो दिता.
आनी देव अब्रामाक आशिर्वादांनी भरता. तर जेन्ना आमी कातोलीक धर्म समजून घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करतल्यात तेन्ना बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्यांक दिसून येतल्यो. मोगाळ्या बापा, जेजूंत रिगून रावन देवाच्या उतरांतल्यान बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्यांक दिसून येवंक कोश्टांक फुडो करूंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.